इंग्लंडाची इकॉनॉमी आमच्यावर उणी जाला आहा. सो त्या चिंते आता बाबा हे कितको न्ही आमी इतू वयर आसले आमी कितको सकला पयले ते आतां वॉकिंग करताय. जेन्ना ब्रिटीश पासपोर्ट आहाय तेंगे प्रॉब्लेम आसपाना. पुर्तुगेज पासपोर्ट आहाय तेंका समज 1 वा 2 वर्सांनी तेमी हाल्या सांगिल्लें तुमी पुर्तुगाला वचा. पुर्तुगाला जर ते येयले जाल्यार पुर्तुगालाक तेंका सर्वीस मेळोंक शकना. त्या पुर्तुगाला तर सर्वीस करतलो गव्हर्मेंटाची तुवें मिलिटरी सर्वीस करपाक जाय. मिलिटरी सर्वीस करूंक कोणच नाही कित्याक तिका जाय हार्ड वर्क आहा. बरें हाल्या समज पुर्तुगालाचे नाही हाय तेंगे लिंगा बर्थ सर्टिफिकेट ना. बर्थ सर्टिफिकेट पुर्तुगाला आहा. हाल ते गोंय येयले गोंय येयले तेंका आनी फ्युचर कितें आहा. त्या गोंयाक कितें जालें सिटीजन नाय ते ऑर्डिनरी सिटीजन जाले ते. सो डिटेन्शन कितें पड केलें म्हणटा थिंग वचपा पडलें तेमी. सो तेंगे होगलें कितें आलो तेन्ना गेले. जे आज एवोकेटेड प्रॉपर्टीचो सगळे आमगे लोकांक गेले जे आफ्रिका बी आसले ते गेलो गव्हर्मेंटान गेलो. सो हाल्या फ्युचर जातालो देखून म्हाका चिंतप कितें आज आमी हाल्या मतले पूण हांवें मुगे भुरग्यांक चिंतपा जाय. मुगे भुरग्यांक नातरांक चिंतपा जाय. मुगे न्हू गोंयच्या लोकांक चिंतता. गोंयच्या लोकांले मायनर कम्युनिटी चिंतता. मायनर कम्युनिटीचो लोक 70% भायर आहा. सो हेका लागून हांवें ऑब्जेक्ट केलो. मुगे कडेन सारकें मुगे न्हू ऑनेस्टली हांव आतां रेजोल्युशन हांव घालता ते घेतले की खबर ना पूण हांव जिरावराचेर काडपाक चिंतता. जितले दीस ना खबर ना क्वॉलिफिकेशना जितले आयडिया ना पूण एक्झॅक्टली 100% हे तेगे सारकें हांवें सांगलें का मुगे सपोर्टाक प्रमाणे आनी मुगे चिंतप प्रमाणे म्हाका मुगे तोकलान जेजू आनी साहेबीन घातले प्रमाणे जे सीए तर एक पार्ट जाली उपरांत एनआरसी म्हणटा ते कोतलेच कित्याक आज सीए लागून आख्या संवसारात तर इतले जावन तर इतले बॉब माताय जाले आख्या इंडियेकू. तरी आसतना लिडर आहा तो अमित शाह होम मिनिस्टर म्हणटा आपण कोतलो जाल्यार म्हज्यान तुका विचारपा जाता हाले एनआरसी क्वेश्चन आमकां कोण सांगता. आनी ते म्हणटा एनआरसी क्वेश्चन आमकां कोण सांगता. आतां एनआरसी केली मुगे भुरग्यांचे फ्युचर कितें आमगेले गोंयच्या लोकांचे फ्युचर कितें. आमगेलो गोंयचो लोक मायनर कम्युनिटीचो 70% लोक भायर आहा. पुर्तुगेजाक आमी देव बरो करून म्हणपाचो. पुर्तुगेजान आमी एक ते पुर्तुगेज पासपोर्ट दिली